Hi there. Surprised to see me? Right now, I am in the village of Mardol and I am standing right in the middle of a plantation of jaios. Jaios are small little buds that are plucked and they are woven so that the ladies can wear them. Now, in Goa, these jaios, which are very fragrant, beautiful, they are used for different occasions. And one of this is for the ladies definitely. And another feature that these jaios are used are for one of the most fascinating um, festival that is held at the Mahalsa Narayani Temple in Mardol, and that is called as the Jaianchi Puja. This is fascinating, and to see that we will have to move from this plantation of the jaios. This is a jaio plant over here, a shrub, from here, and bring to you what is Jaianchi Puja. So from the plantation of Mardol, let us move to the temple of Mahalsa Narayani at Mardol, where they are celebrating today the 105th Jaianchi Puja. Watch it. This episode is going to be a very fragrant episode. Watch it, enjoy it, and come with me. So from the plantations of these jaio plants, we are now heading towards the temple of Mahalsa Narayani, where today they are celebrating the 105th Jaianchi Puja. And just see the way that they have put up the welcome arch just here. So now that we have come here, you have seen this beautiful arch. Let us enter this Sri Mahalsa Narayani Temple and see what this festival is, what requires such a beautiful arch. Now, one more thing that you must notice, and that is, on this day, nobody sells jaios. And you will see this when you are watching those flower sellers. They will not have the jaios with them. All the jaios are donated to the temple to do the decor. And this decor is wonderful. The whole temple ambience is very aromatic, very fragrant. So I don't want to miss out on that fragrance. Let me rush over there and see what this thing is all about. Follow me. Ladies and gentlemen, you will notice that none of these flowers are the jaios. All the jaios are inside. And you can see that they have no jaios over here. Come, let's go in and see. So ladies and gentlemen, after walking through the gate, we have walked through another big gate, and this is of the temple of Sri Mahalsa Narayani. A little bit of history for you. This temple was originally in Varunyapuri or in Verna, and it was somewhere in the mid
1500s due to the religious atrocities that they had to run away with the icon, and they came here and they established this temple here in Prior in Mardol. The most beautiful aspect of this temple are these three stumps. First is the deep stump, the pillar of light. Then this brass one is the Garud stump, or where the flag is put up. And the third one is that big lamp, which is the oil lamp made out of brass, and it is lit on Kojagiri Purnima night. And one thing that is very, very important over here, we do not have the permission right now to shoot inside, but inside there is a bell, and this is called as the bell of truth, where earlier people would be made to stand under this bell and tell whether what they have done or said is right or it's wrong. Now we have got the courts, but the very precinct of this, you will not believe this particular thing, but right now standing over here, I am getting a beautiful fragrant aroma of the jaios, and I think it is pulling me inside. So please follow me and come inside and see the jaios and the puja. Come in. So here we are, ladies and gentlemen, on our way to see what is the Jaianchi Puja. But rather than me tell you about the Jaianchi Puja, let me speak to Mr. Kalidas Naik and Mr. Ramchand Naik. Kalidas Naik was the president last year before last, and Mr. Ramchand Naik has been there here and was a president long time ago. But I would like to talk to Mr. Ramchand Naik for a simple reason that he has retired from the archives. And who better to tell about the Jaianchi Puja than this gentleman, Mr. Ramchand Naik and Kalidas Naik. Ramchand Bab? Mirun Bare isle. Kalidas Bab? Very good. So let us find out from them what this Jaianchi Puja is all about. Ramchand Bab, आमकां एक सांगा. आमचो प्रोग्राम आसा माय गोएम म्हणटा तो, जो गोंयांत जे कितें आमचे दायज जाता, जे कितें कितें फेस्टिविटीज जाता, त्यो आमी जगाक व्हरून दाखयता. आनी आमचे जे हे प्रोग्राम आसा ते जगाचेर अमेरिकेक, युकेक, ऑस्ट्रेलियेक, पोर्चुगल सगळ्याक लोक पळयता, वर्ल्ड वायड पळयता आनी इंडियन पळयता. पूण आमचो मुद्दो कितें की हो जो प्रोग्राम आसा तो आमच्या गोंयकारांनी पळोवचो, मेनली फॉर द गोवन्स. कारण गोंयकार हे आमच्या दायजा पासून मातशे पयस गेल्या आनी तुमी हें दायज इतलें जपून दवरता. तर ही जी पळय जायांची पुजा आसा ताजी एक इल्लीशी आमकां हिस्ट्री सांगा. कितें जालें, ही जायांची पुजा आसा पळय न्ही, 1914 पासून सुरू जाली. गांवांत, आमच्या गांवांत तेन्ना रोगराई पसरलेली, म्हणून सगळे लोक बरे ना जाले. तेन्ना आमच्या गांवकारांनी हांगा सांगून घेतलें, हांगा कितें आशिल्लें, हें माड्डोळ गांव आशिल्लें पळय न्ही, हें जायेकाराचें गांव जाणा. ह्यो जायो म्हणटात पयलीं माड्डोळान, आनी माड्डोळचे जायेकार हे पयलीं फामाद जायेकारूच न्ही, तर ते फुलांचो धंदो करून आपलें पोट भरताले. कितें जायाचो धंदो तुका सिजनल आसतालो, 3 म्हयन्या खातीर, 4 म्हयन्या खातीर. हे फक्त 3 म्हयन्या खातीर जाताले. पूण मागीर पयलीं पळय आशिल्लें पळय न्ही, आमचे पोट पळय चलतालें पळय न्ही, ते सगळे आमचे जायाचे म्हणजे लग्नाची फुलां, मागीर गुरवारीची फुलां, मागीर तुसलें आनी देवकृत्याची फुलां, ही फक्त माड्डोळांत मेळटालीं. आनी माड्डोळची फुलां पळय तेजें वैशिश्ट कितें आशिल्लें की सामकें ते आमी केळीच्या दोराचेर विकताले, गुंथताले. पयलीं सूत बीन पयलीं वापरिनाशिल्ले. आतां ही ज्यो गुत्ता त्यो तुमी नॉर्मल सूत वापरिना, ते गबो हय. तर सांगपाचो मुद्दो कितें की 1914 रोगराई गेली, आनी रोगराई जातकूच आमच्या जाणटेल्यांनी कितें सांगतलें, हांगा तुमचे जायाची पुजा बांदता म्हणून. आनी भाद्रपद वद्य द्वितीया ह्या दिसा आमच्या जाणटेल्यांनी फिक्स केली ती, प्रत्येक वर्सा भाद्रपद वद्य द्वितीया ही आमची जायाची पुजा ठरलेली. आनी त्या खातीर आमी म्हालसेच्या ह्या देवळान प्राणांगणान ह्या सभामंडप आमकां पयलीं पासून दिल्लो आसा. ह्या जायाची पुजा आमच्या 105 वर्सां जाली. 105 वर्सां जाली. हय. आनी आमी प्रत्येक दिसा एक वेगवेगळे वाहन करत आसता. गोंयांत सगळे कडेन जायाची पुजा जाता, पूण कितें जाता,
असले पळय तुमी हे वाहन पळयात न्ही ते फक्त आमी म्हाड्डोळाच करता. बाकी कडेन जायांची पुजा जाता पळय न्ही ते फक्त जायांचे तुमकां डिजायन करता. फक्त जायो घालता तुमकां गाभाऱ्यान जायो घालता, मागीर सभा मंडपान जायो घालता. पूण हे पळय मखर बांदता पळय न्ही हे मखर आमी जायेकार बांदता. आनी पयलींचे जायेकार आशिल्ले न्ही ते कलाकार आशिल्ले, उत्कृश्ट कलाकार. आतां तुमी हे पळयता न्ही ताका म्हणटा वयलो पळय ती कलाकुसर म्हणटा न्ही ती पटो म्हणटा ताका. पयलींचे आमी की हार करताले आमी ते विशिश्ट प्रकारे म्हणजे अपसरो वापरून मागीर मारवाद वापरून अशे चुट्टी वापरून. अपसरो मारवाद म्हणजे कितें? हे एल्युमिनियम म्हणजे ताका आमी जिगी म्हणटा. जिगी म्हणटा वेगळी, अपसरा बल म्हणटा ताका ते फोली आसता लायता आमी न्ही कट करून तांबडे बीन त्यो. This is Mr. Kalidas Naik, who was the president in the last 2 years. So let us find out from him about this Makar. They decorate that entire pedestal of God with jaios. So let us find out whether it is the same thing year after year or something different. Kalidas Bab, हे जे तुम्ही मकर करता ते मकर एकूच असता काय खूब असता? वर्सान वर्स आमी हे मकर प्रत्येक वर्साक तरेतरेचे डिझायनचे अलग अलग मकर करता. एकूच अशें ना आमचे. आतां 105 म्हणजे 105 आमची मकरां जावन गेली. तुमकां इतली नांवां हांव सांगूंक शकना. थोडी तरेतरेची करता, एकूच अशें ना. ओके, एक थोड्या मकरांची म्हाका मातशी नांवां सांगतात. शेष वाहन, नौका वाहन, गरुड वाहन, लालकी सुखासन, लालकी, आमी मागीर मयूर वाहन अशी खूब केल्ली आसा वाहन. हय, विजयरथ लास्ट इयर आनी 100 हेका आमी विजयरथ महाविजयरथ What I want you to see is, as we are talking to this gentleman over here, you can see that they are using the garlands of this jaio to decorate even their poster over here. Everybody takes pride in this particular thing. तुमकां आनी एक विचारता, ही जी आतां तुमी जायो हांगा कळे येता ते फक्त म्हाड्डोळचेच काय आनी खंयसून येता? आमी पयलीं आमचे कडेन फक्त म्हाड्डोळचे आमीच पुढे करताले. पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की बोरयेच्यान जाय येता आमकां, मागीर भक्त बांदून लोक हाडून दिता, मागीर बेतोडेच्यान हाडून दिता, केरीच्यान हाडून दिता, सावड्डेच्यान हाडून दिता, पर्वरीच्यान हाडून दिता, अस्तोडेच्यान हाडून दिता, काणकोणच्यान सुद्दां हाडून दिता. Here you can see that jaios have been brought from a place called as Vagurme, and it is being handed over to the right person who will take those things on behalf of the committee, and they will write down the name acknowledging that it has been brought by Vagurme. So here you can see people are bringing jaios from different places. आता तुम्ही एक सांगले की ह्यो जायांचेर लोक पोट भरताले. हे जी जायांची लागवड आसा, प्लांटेशन्स आसा, हाच्या खातीर तुमकां कितें बेनिफीट मेळटा, कितें मेळटा? एनीथींग डू यू गेट? सद्या आमी गव्हर्मेंटाची कोणाचीच बेनिफीट काय ना. आमी ओन कल्टिवेशन करता सगळें आसा तो पर्यंत आमी करताय आनी कोणाचेच आमकां हें ना, हेल्प ना. आमी स्वताचे ओन. आनी ह्यो जायो तुमकां पळय तेन्ना मेळटाल्यो म्हणजे एक 5, 10, 15 वर्सां पयलीं, त्यो आनी आज हातूंत कितें फरक मेळटा? फरक म्हणजे इतलोच की तो आतां जायाचो हें कमी जाला, उत्पन्न कमी जाला, आनी ती झाडां खूब ओल्ड आसा कारणान उत्पन्न कमी जाला. पूण मेळटा. हें वाहन आमी कशें डिपेंड करता, जायाचेर अवलंबून. जर जायो आसत बरें मोठें वाहन करता, आनी जर कमी आसत त्या प्रमाणे वाहन करता. इन गोवा वी हॅव गॉट एन ओपारी. हातरूण पळोवचें आनी पांय सोडचे. इन इंग्लीश वी से डोंट बायट more what you can chew. And this is exactly what the gentleman said, that depending on the quality and the quantity of buds that they receive, the size and the decoration of this makar is dependent on. आता जे पळय पयलीं तुमचे फुलकार समाज आशिल्लो आनी आतांची पिढी आसा, तांकां हें प्लांटेशन करपाक उमेद आसा काय तें? सद्या एज इट इज प्लांटेशन आसा, भुरग्यांक उमेद आसा सगळ्यांक. हांगासर म्हणजे आमची ही समाजाची आसा न्ही ती आमी राखून दवरपाची, भुरग्यांची आसा. सगळे आमी एक जावन करता. आज पर्यंत अशे थोडे भुरगे कामाक लागले, पूण तेंच्यांनी हें सोडूं ना, आपलें हें ट्रेडिशन सोडूं ना, हें आजून करता. ओके. Ladies and gentlemen, if you have noticed one thing, the passion is there.
they have the will to carry on this particular thing, increase their plantation, but two of the speed breakers that are in their way, one is manpower, and secondly, the demand also for all of you. So next time you see on the road when you are coming from Margaon to Panjim, or you are going from Panjim to Ponda, you see people who are standing on the road with a leaf in their hand, tied in a bundle. Stop. Buy it from them. And the most important part of it, please do not haggle for prices. I started this episode by going into the plantation. It looks very nice when you sit in your bedroom and your sitting room watching the TV. But when they go into the plantations, it's hot sun, it's hard work. So next time when you see these elderly ladies, young people standing by the road trying to sell you this jaios, which is part of the Goan culture, don't haggle. Understood? Good. Okay, we have now been joined by the present president of the Naik Fulkar Samaj of Mardol over here, Mr. Dilip Naik. Let us welcome Mr. Dilip. Dilip Bab, welcome to My Goem. दिलीप बाब, म्हाका एक सांगा, ह्या वर्सा तुमी एक सुंदर मकर केला. हो कन्सेप्ट तुमचो काय तुमच्या सगळ्यांचो? आमचो म्हणून आमी एकट्याचो न्ही, हो सगळ्यांचो फुलकार समाज आसा तेंच्यांनी एक ठरोवन आमी तें केल्लें आसा. Ladies and gentlemen, I asked him a question. Why they decided only on this Garud? Garud Vahan means a vehicle that is of an eagle. Now, he said that there is on elephant, there is on peacock, and these are all the vehicles of our gods and goddesses. We have 33 crores of them. So if these animals are the vehicles of gods, please don't kill them. Please protect them because they are wildlife. दिलीप बाब आणि तुम्ही सगळे, एक प्रश्न आसा. आज गोंयान जे पयलींचे लोक आशिल्ले तांकां ही खबर आसा, पूण आतांची जी पिढी आसा, जे आतांचे लोक आसा, भुरगीं आसा, तांकां हाज्या बद्दल आज जयांची पुजा आसा म्हणून तांकां खबर ना. हाज्या बद्दल तुमी अशें कितें विचार केला की ह्या भुरग्यां पर्यंत व्हरपाक कितें चिंतलां बी तुमी? कितें आसा, आजकालच्या जमान्यान मिडिया खूब काम बरें करता. आतां ह्या मिडियान खूब बरें काम केल्लें आसा की अशें जावन फुडें आमची परंपरा फुडें व्हरची, हे मिडियाचें काम, आनी तुमी तें बरें क्वेश्चन केल्लें आसा. Same thing what he said. Well, we have a unanimous decision that media has a big role to play to take our heritage, our culture to the people of the world. दिलीप बाब, तुम्ही ह्या वर्साचे प्रेसिडेंट. हे मकर चलोवपाक तुमी सांगल्या प्रमाणे एकट्याचे न्ही तर सगळ्या जाणांची हातभार लागिल्लो आसा. तर आज जर आमकां ह्या मकरा बद्दल कितें म्हायती जाय जाल्यार ती कोणा कडसून घेवं? ती आमी पयलू जाणटेले करताली, ते म्हटल्यार आतां एक आमचो दादी आसा, विवेक म्हणून आसा, तो आतां हेजे फुडें तो करता आनी तो आमचे हे करून घेता, फुडलें सांगतलो. सो आतां आमी विवेकाक मेळया. सो लेडीज एंड जेंटलमॅन, लेट अस गो अँड मीट विवेक नायक. लेट्स गो.
So now that we have got a recommendation for Vivek Naik, let us go and find out what this Vivek Naik is doing. So here he is. This is Vivek Naik. Vivek Bab, आमच्या माय गोंय प्रोग्रामाचेर वेलकम. हे जे तो मकर करता न्ही ताजे बद्दल आमकां एक कितें सांग. मकर म्हणजे कशें आसा, आमची जायांची पुजा जावचे पयलीं थंय कृष्णाच्या देवळान मिटींग जाता हां आनी ह्या मिटिंगेक आमी सगळे बसको घेवन वाहन कितें ठरोवप हेजेर विचार करून कितें ते ठरयतात. पूण कशें आसता, हांव हितून मुख्य भाग घेतलेल्या कारणान ते म्हाका पयलीं विचारता अंदू कितें करुया. आमी तेजेर मागीर जायो कितल्यो आसा आमच्यो, ह्या वर्साक जायांचें उत्पन्न कितलें आसा तें पळोवनूच मागीर वाहन ठरयतात. म्हणजे म्हाका दिसलें अंदू जायो मातशें कमी आशिल्ल्या कारणान पयलीं ठरयल्लें हरशीं विमान करपाचें, विमान वाहन म्हणून. पूण मागीर जायांक लागून आमी तें कॅन्सल केलें आनी तेजे नंतर आमी हें गरुड वाहन ठरयलें, कित्याक जायांचें उत्पन्न अशें अंदू कमी आसा आमचें. आतां तुवें म्हणलें कमी जालें आनी चड आसत जाल्यार आनी कितें करता. तर कमी जालें म्हणजे आज तुज्या हातान कितल्यो जायो पावल्यो. जवळ जवळ आयज आमच्यो जायो म्हाका दिसता 4 लाख जाल्यो. 4 लाख. हय. आनी ह्यो सगळ्यांनी धाडून दिल्ल्यो त्यो बी आनी हांगाच्यो. ना ह्यो आमच्योच जायो 4 लाख सुमार जाल्यो. तेज्यो मागीर भायल्यो आतां येयल्या थोड्यो थोड्यो, ते एक आसतल्यो जवळ जवळ आतां 1 लाखभर. लाखभर. हय. म्हण तूं जें पळय म्हणटा की आमकां खूब आसत जाल्यार अमकें करूंक मेळटलें आशिल्लें, त्यो खूब म्हणजे कितलो फिगर. 8 लाख 9 लाख जर जाल्ल्यो जाल्यार आमकां दुसरें वाहन करूंक मेळटलें आयलें. वयर आतां तुवें इतलीं जीं पळय मकरां केल्या बरोबर. तातूंत तुका मकर खंयचें आवडलेलें. म्हाका मकर म्हणजे म्हाका काय पळोवंक गेल्यार म्हाका सगळींच मकरां बरीं दिसल्या म्हाका केल्लीं तितलीं. तातूंत म्हणीत जाल्यार म्हाका म्हाजो जर 100व्या वर्सा आमी विजयरथ केल्लो तो सगळ्यान बरो जाल्लो. सगळ्यान बरो जालो. हय. आनी ताजे खातीर सगळ्या गांवच्या भुरग्यांनी तुका सगळे help केली. सगळे सगळे आमचे भुरगे येयल्ले समाजांतले. तेजेर आतां कलश येतलो. हां, हो कलश खंयसून हाडटले. कलश येता आमच्या देवळांतल्यान येतले न्ही ते. देवळांसून घेवन हांगा येता आनी हांगा पुजा जाता हाजी ती कलशाची ऑफ दीस सत्यनारायणाची जातली. सो एक्चुअली ही पुजा जी जाता जें तुमी डेकोरेशन करता जायांची पुजा म्हणटा ती इज एक्चुअली सत्यनारायणाची पुजा. सत्यनारायणाची पुजा. आनी हें सगळें डिसिजन तुमी घेतलां देवळेन. देवळी कृष्णाच्या. सो वी वील हेड फॉर द देवळी अँड वी वील फायंड आउट दॅट. थँक्यू व्हेरी मच विवेक बाब. Thank you. ऑल द बेस्ट. Thank you. So we have now come to see what this shrine is, where the decision of making the Jaianchi Puja and the theme of it is all decided. ही जी पळय फुलकार समाज म्हणून आसा जो ह्या हॉलान एकठांय जाता, ते तांची घडोवणूक कशी जाली म्हणजे ते कोण. ॲक्च्युली फुलकार समाज म्हणजे भंडारीच म्हणून आमी फुलं करताली म्हणून आमी नाईक फुलकार समाज ह्या नात्यान आमी ते एक बॅनर तयार केलो. म्हणजे त्या नांवाचेर आमी चलय की आमचे माड्डोळ हे फुलकार आमीच पयलीं पासून. हांगा भितर देव आसा तो कृष्ण म्हणून तुमी सगळे जे फुलकार आसा ते तेजे समक्ष तेजे हेजेर हांगा मिटींग घेवन Meeting घेवन decide करता. decide करता. Come on, let us go and see how they are filling the dono. Come. They fill up this particular thing and then how do they carry it from one place to another? It is all stored here in the baskets. Many hands make light work, and here the work is to fill 2,000 of this done plus. More than 2,000. If you want to taste the dono and take the blessings, come to Mardol over here for the Jaianchi Puja and see them taste what it is. Blessings aplenty. This is the dono.
of the episode where we brought you to see the Jaianchi Puja. Ladies and gentlemen, this temple has traveled a long way from Verna up to here. And there is a lot of devotion of people and lot of faith. And that brings those lakhs of birds of jaio from Konkani, from Sakre, from all over the places. And they decorate the Makar in different ways. So this is an opportunity for all of you to come over here and to please try and patronize our festivals. These festivals are held with the association of the people, and you are a Goan, you are one of them. So, if you have anything to tell us, you can see the email over here. Please write to us. We will come to your village and we will cover up all these type of festivals because these are our festivals. And ladies and gentlemen, signing off in front of this beautiful Divli over here and the other dipsums.